सरकारान थोडे दीस पयलीं गोवा विनामूल्य वीज येवजण हेजें एक नोटिफिकेशन काढला। त्या येवजणेन जे लोकांचे 400 युनिटापेक्षा कमी कन्झम्पशन आसा लास्ट एक वर्सा ते लोक एलिजिबल आसा ह्या स्किमान रूफटॉप सोलर घालपाक। ह्या स्किमा प्रमाणे त्या लोकांक सोलर सिस्टम रूफटॉप सिस्टम फुकट विदाउट प्रायस म्हणजे काय पैसे दिनासतना सरकार इन्स्टॉल करून दितले। इतलेच न्ही जाल्यार 10 वर्स तांकां इलेक्ट्रिसिटीचें बील येवचें ना अशी ही येवजण आसा। सो ज्या लोकांचे 400 युनिटा पेक्षा कमी कन्झम्पशन वर्सभराक आसा 10 मेगावॉटा पर्यंत इन्स्टॉलेशन जातले। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिसाचेर ही स्कीम आसा। जो कोण पयली एप्लिकेशन करता एलिजिबल जाता तांकां ही स्कीम मेळटली। अर्ज करतकूच आमचे लोक वचून थंय सायटीर वचून पळयतले की तांचो तितलो रूफ आसा काय ना, त्या रूफार घालूंक मेळटा काय ना, थंय शेड ना, खंय झाडां बिडां आसात शेड आसत शेड ना, हे सगळें व्हेरीफाय करतले आनी 5 kW पर्यंतचे सिस्टम इन्स्टॉल करतले। सिस्टम इन्स्टॉल करतकूच जर तुमचें कन्झम्पशन 400 युनिटाच्या वयर गेलें जाल्यार ते मागीर 300 युनिटूच तुमकां फ्री मेळटले, वयरच्या युनिटाचे तुमकां पयशे दिवचे पडटले अशी ती येवजण आसा। अर्ज येवपाक सुरवात जाल्ली आसा। ऑलरेडी लोकांनी थोड्यांनी अर्ज केल्ले आसा आनी आमचे असेसमेंट आता थोड्या दिसांनी चालू जातले। आमी आता लोकांक एजन्सीक अपॉइंट करता की ज्यांचे अर्ज आयला त्यांचे वचून त्यांचे रूफ चेक करचे, तांकां घालूंक मेळटा काय ना, स्ट्रक्चर आसा काय ना, तितले सिस्टम घालूंक मेळटा काय ना व्हेरीफाय करपाक आमी थोडे दिसांनी सुरू करता।